आदिवासींच्या कल्याणा खातीर गोविंद गावडेन त्याग केला, मार खाला, जेल भोगल्या. ताणें केल्लें वक्तव्य सरकार वा मुख्यमंत्र्या आड न्ही जाल्यार अधिकाऱ्यांच्यो चुको दाखोवपी म्हूण उटान मिडिया परिशद घेतली. गोविंदाचेर खर कारवाय करची न्ही म्हूण तांचो उलो. खरं म्हणल्यार हे त्यांनी विचार व्यक्त केला, सगळे रिकॉर्डीड आसात. तांणी डिपार्टमेंट जे आसा कशें चलपाक जाय आनी कशें चलना हेजेर उजवाड घातला. जेणे ह्या समाजा खातीर आपल्याले सर्वस्व दिल्लें आसा, कैद भोगले आसा, मार खाल्लो आसा, हे सगळें ह्या समाजाच्या हिता खातीर ताणें केल्लें आसा. आमची उटाची मागणी आसा की आयज गोविंद गावडे हे आउट ऑफ स्टेशन आसात. तांचे म्हणणे सुद्दां हे जे लिडर आसात, पक्षाचे जे अध्यक्ष आसात, हांणी सुद्दां तांचे म्हणणे सुद्दां आयकून घेवचे जाल्यार सुद्दां म्हाका दिसता ते समजून घेवचे आनी हे अशे विचार व्यक्त केले म्हणून आमचे हार्ड कितें समजा डिसिजन न घेवचे. पूण काही गोश्टी आमी विटनेस आसात आनी म्हणून सीएमा कडेन आमी मेळ्ळे, तांकां फॅक्ट तो सांगलो, तुमचेर तांचो अजिबात ना राग ना, म्हणजे कांय ना, तुमकां वा समजा हें करपाचें म्हणजे टार्गेट करपाचें तर तुमचेर तें अजिबातूच उलयलें तेन्ना हें जें कितें आसा त्या डिपार्टमेंटाचे ऑफिसराचे ती आमी तेका नजरेर स्टार्ट केली. He was satisfied with your... Yeah, he was satisfied. काँग्रेसीचो खासदार विर्यात म्हणटा, गोविंदान खरें सांगलें म्हूण ताचेर कारवाय, मात बीजेपी सरकार भ्रश्ट म्हूण स्पश्ट जाता. नितीन गडकरीनूय करप्शनाचेर टिका केल्या. ताणें कांय रॉंग म्हणून आतां ताका टार्गेट करता बीजेपी. डोंट किल द मॅसेंजर. तुवें सांगपाचें ताणें पळय म्हणा आरोप घाला तो आपूण चवकशी करता. हातून दाखयता मिसप्लेस प्रायोरिटी म्हणटा पळय ते, वो सरकार करप्शन बंद करचे सुवातेर जो पळय एक्सपोज करता करप्शन आसा म्हूण ताज्या फाटल्यान वता. म्हणजे करप्शन चालू आसतली हें सीएमाचें म्हणप. 2 दीस पयलीं श्री नितीन गडकरी आयिल्लो इनॉग्रेशनाक चिखले. ताणें कितें म्हळें, जेन्ना तो खंयचो प्रोजेक्ट घेता रोखडेच सिनियर मिनिस्टर आनी MLA कॉन्टॅक्ट करता, खबर येतकूच थंय जमनी घेतात म्हूण. आनी लास्टाक ताणें कितें म्हणें, आपणें कितें म्हणा तर कोणाचेर टोपी पडल्या जाल्यार वायट दिसनाका म्हणजे पळय ताकाय खबर आसा. एक्शन एक ही होना चाहिए कि सीएम ने रिजाइन कर देना चाहिए, क्योंकि वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल सकते, अपने भ्रष्टाचारी मंत्रियों को नहीं संभाल सकते. इतना ही नहीं कि भ्रष्टाचारी जो वहां पे है उन लोगों को तुम भ्रष्टाचार कर रहे हो, मिनिस्ट्री के बाहर हो जाओ, करने की हिम्मत भी सीएम में नहीं है. इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं सीएम से डायरेक्ट इस बारे में संपर्क है, संबंध है, वो भी इसमें लिप्त है. विजय म्हणटा, गोंयांत सरकार ना, विरोधक फिक्स, ताका लागून बीजेपींतल्यानूच विरोधक जावन बीजेपीच सरकाराक एक्सपोज करता. गोविंद गावडेन कितें म्हणला ताचेर खूब विचार करूंक जाय तांणी. तोच म्हणटा की गोंयांत सरकार ना म्हणून. आमी म्हणपाची गरज ना. ताजे फुडें ओपोजिशन तितलें व्हडलें आपलें काम करना म्हणून आज बीजेपींतल्या कॅबिनेटांत ते लोक ओपोजिशन जाल्ले आहा. वी वील नाव सी इन कोर्स ऑफ टायम बीजेपी ओपोजिंग बीजेपी बिकॉज द ओपोजिशन इज फिक्स्ड. इतल्या मजगतीं बुधवारा दनपारा मंत्रिमंडळाची बसका थरल्या. थंय मंत्र्यांच्या इशूचेर चर्चा जाता वा ना ते बसके उपरांत स्पश्ट जावपाचें. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट.